माथ्यू 10 आंकवारींची वपार. चॅप्टर 25. 10 आंकवारी आपल्यो दिवळ्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें तशें सर्गींच्या राज्यांत जातलें. तांचे मदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवळ्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवळ्यां बरोबर आपल्या शिंचल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानीर असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवळ्यो तयार करूंक लागल्यो. पिश्टांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवळ्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तेल बिलकूल पावचें ना. विकतल्यागेर वचात आनी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दर बंद केलें. शेगीन दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकलोत. तालेंतांची वपार. तेच भाशेन सर्गींचें राज अशें म्हणचें. कोण एकलो मनीस पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांच्या हातांत आपली गिरेस्तकाय अशी वांटून घाल्ली. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपआपले कुवेटी परमोणें. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले तो रोखडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या धोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो धोनी पोत्तून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलेय, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या धोनयान ताका म्हणलें, शाब्बास बरें आनी विस्वाशी चाकरा, थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वाशी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव अगल्यो वस्तू तुका पातयेतलों. ये आनी तुज्या धोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्लेय, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या धोनयान ताका म्हणलें, शाब्बास बरें आनी विस्वाशी चाकरा, थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वाशी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव अगल्यो वस्तू तुका पातयेतलों. ये आनी तुज्या धोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणेंय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भिवन हांव गेलों आनी तुजो तालेंत धरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण धोनयान पोत्ती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लावंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो. पोत्तून येतोच म्हजें तें त्या भायर कळंतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत घेवन घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताची ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी तांची भर जातली. पूण नासलोल्यांचें आसा तेंय देव काडटलो. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात.
थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतलीं. राष्ट्रांची झडटी. जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिंवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी तसो गवंडी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोडक्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो यात आनी सोनवार रचलोल्याक तांकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें. हांव ताणेल्लों आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलों आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगलो आसलों आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलों आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोंडकुणींत आसलों आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतलीं, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिल्लें, ताणेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोंडकुणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें. आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराक पडलोल्यानो देंवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हज्या थावन कडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लों पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव ताणेल्लों पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयलों पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगलो जाल्लों पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोंडकुणींत पडलोलों पूण तुमी म्हाका भेट दिली ना. त्या वेळार ताका जबाब करून विचारतलीं, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, ताणेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बोंडकुणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाचे खास्तीक वेतोलीं पूण देवाक मानवलोलीं मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक वेतोलीं. देवाचें उतर.